बुधवारा गडगड मारून वीज पडिल्ली तेन्ना घडये कंपनीच्या स्टोर रूमाचेर वीज पडिल्ली आसूये आनी ताकाच लागून कंपनीच्या स्टोर रूमाक उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। या उज्यान सुमार 22 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। आम्ही आज होंडा IDC कडे आयलेले आसा आणि आमच्या सायडीक उजव्या सायडीन जी गोवा कुनिष्का कंपनी आसा त्या कंपनीचो ह्यो एक्वायर्ड प्लांट आसा आणि त्यांचे कुनिष्का कंपनीचो सध्या रिपेरिंग काम चालू आसा आणि त्यांचे जे माल आसा तो सध्या हांगा गुदावान दवरलेलो आसलो आणि काल रातचो मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार काल रातचो गडगडो आणि पावस येयलो आणि गडगड्यान तेंचो जो हे पडोन हांगासर तो उजो लागलेलो अशी म्हायती आसा। जेन्ना तो उजो लागलो तेन्ना तेंचो सेक्युरिटी आसलो तेन्ना त्या सेक्युरिटीन पयले आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांक कळयलें आणि त्या अधिकाऱ्यान रोखडेच येवन तेंच्यांनी तातडीन ह्यो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आणि वाळपे फायर ब्रिगेड आणि बिचोलीच्या फायर ब्रिगेडीन येवन तो उजो पालयलेलो आसा। सद्या उजो सद्या कंट्रोलान येयल्लो आसा। ह्या उज्यान ह्यो जे एसीक जे डक्टिंग यूज करता ते आसा आणि तेंचे सालायन आसल्या कारणान तो उजो खूब लागलो अशें आसा आणि सद्या हेका लागून तेजे खूब लुकसाण जालेलें आहा। अजुनी अंदाज कितलो तो कळयलो ना पूण एक 20-22 लाखाचो ह्यो लुकसाण जालेलें आसा। सद्या ते अजुनी तेंची हे चालू आहा की कितलो उजो लागला तो आमकां अजुनी म्हायती सारकी कळयली ना पूण आजून उजो सगळो पालयलो आसा। पुलिसांक ते कळयतले आणि रिपोर्ट काडटले आणि ताजे मागीर कळटले। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।